पेडणे तालुक्यांतल्या महिला मंडळाक गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीन बायलांक माची दिवपा खातीर महिला मेळाव्याचें आयोजन केलां। त्या कार्यक्रमाक काँग्रेसीचे आतांचे आनी आदले वक्ते उक्तावण सुवाळ्याक आसतले, अशी माहिती पेडणे काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष उमेश तळावणेकारान माहिती दिल्या। जे महिला वर्ग आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रायोरिटीन ती आपले जे जिन्नस जे स्वीट मिठाई बी जे पदार्थ दिवाळी निमित्त जे तयार करता घराघरांनी तांकां व्यासपीठ मेळचे आणि जेंचो जो मटेरियल आसा ते लोकां पर्यंत पावचे ह्या हेतून आमी एक बरो एक महिला मेळावो आयोजन केला काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन। ते आतां फाल्यां आयतारा आमचे 10 ताचे उद्घाटन आसा। त्या उद्घाटनाक ऑल गोवा महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुत्युनो येतली आणि महिला तेचे जे मेंबर्स आसा ते उद्घाटनाच्या समारंभाक येतले। सांजचे शेतकरी जो हॉल आसा आमचो शेतकरी सभागृह मेन पेडणे तो कार्यक्रम थंय आसा। 10 कार्यक्रम स्टार्ट जातलो। सांजचो 5:30 समारोपाक गोंयचो ऑपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर आसतलो। पेडण्याचो माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू आसतलो। मांद्रेचो माजी आमदार रमाकांत खलप येतलो आणि अन्य जे आमचे लिडर आसा उत्तर गोव्याचो अध्यक्ष आसा विजय भिके ताका आमी निमंत्रण दिला आणि सगळे आमचे कार्यक्रमाक येतले। आणि आमचो पेडणे मतदारसंघाचो PCC मेंबर सुभाष केरकर आसा तोय बी त्या कार्यक्रमाक आसतलो। असे एक बऱ्यापैकी कार्यक्रमाचे आयोजन केला। आमचो एकच एक उद्देश आसा काँग्रेसचो की हे महिला वर्गाक एक ह्यान फुडें बरें प्रोत्साहन मेळपाचे, महिला वसतिगृह पेडण्यान जावपाचो जेणे करून तेंचे जे प्रॉडक्ट्स आसा तेंचे बरे बरे आयटम आहा ते लोकां फुडें येवपाचो। आणि जर आमचे काँग्रेसचे जर सरकार स्थापन जालें गोंयान जाल्यार निश्चितच आमी महिला वसतिगृह सरकाराच्या माध्यमांतून खंय तरी ल्हानशी जागा एक्वायर करून तांचे डेली प्रॉडक्ट्स आसा इवन विकली बाजारान आसा बेरेस्तारच्या बाजारान आसा ते आमी लोकां पर्यंत विक्री करून ते स्वयं घोषीत कोणाचेर डिपेंड रावता त्या महिलांनी आपलो एक कार्यक्रम करून आपले उदरनिर्वाह करचो ह्या हेतून काँग्रेस त्यांच्या फाटीचे आसतले। आणि हो प्रोग्राम आमी मन लावन ह्या आयज पासून फाल्यांच्यान आमी त्या महिलांक उत्तेजन दिवपाचें काम करतले। गांवागांवांनी वचून सुद्दां महिला ग्रुपांक आमी येवंक ना तांकांय बी मेळटले आणि तांकां बरें व्यासपीठ दिवपाचें काम काँग्रेस करतले। पेडणे मतदारसंघातले कार्यावळी संस्कृतीच्या आदारानच असतात, अशें पेडणे काँग्रेस ब्लॉकाचो वांगडी दशरथ महालेन सांगले। जास्त संस्कृती आमी चलता आणि आमी संस्कृती पद्दतीन आमचे कार्यक्रम जास्त जाता प्रत्येक गांवागांवांनी। आणि हे काँग्रेसच्या वतीन ह्या ब्लॉकाच्या वतीन आमचो कार्यक्रम दवरला जो आमच्या उमेशान आणि सुभाष केरकर खरें हातूंत जास्त सहकार्य केल्लें आसा। आणि हेंच्या प्रयत्नान हो कार्यक्रम फाल्यां जाता जाता शेतकरी हॉलांत तांच्या प्रयत्नान जाता। तेतूंत सगळ्या भयणींनी जे आमचे सेल्फ ग्रुप आसा आमच्या प्रत्येक गांवाच्या जे पंचायत क्षेत्रांत जे आसा त्या भयणींनी हेतून भाग घेवचो आणि हेचो पुरेपूर फायदो करून घेवचो। आणि हेच्या फुडें सुद्दां आमी प्रत्येक गांवांनी एक पंचायत क्षेत्रांत गांवांनी सोडा पंचायत क्षेत्रांत जे जे महिला मंडळ आहा खंय सेल्फ ग्रुप आहा तांकां कॉन्टॅक्ट करून तेंच्या पर्यंत सुद्दां आमी वचोन जे काय गव्हर्मेंटाचे काय स्किमी आहा काय आसा तेंच्या पर्यंत आमी जावन तेंचे निर्देश हाडून दितले।